people have lost faith and confidence in the fish that they are buying. So it has to be restored back. For that we are telling them, you follow those guidelines. We have not had a ban on imports. See, everyone is talking about a ban on imports. There is no ban on imports. Where is the ban? They are saying you bring it in refrigerated vehicles or whatever. Buy those vehicles. You have to, whenever such problems come up, you have to have new guidelines to tackle these problems. So all the more, see, the Congress was demanding that there should be this. We are doing that. No, the point is. आता प्रॉब्लेम किती हा? आता कोणाचा प्रॉब्लेम हा? आता प्रॉब्लेम हा नुसत्याचे ट्रेडरांचो आणि एक महाराष्ट्रातल्या आमदाराचो. सो ताका भिवून आम्ही फाटल्यान करूंक शकना. अशें हांव म्हणना की भायलें नुस्तें नाका अशें म्हणना हांव. सिंधुदुर्गाचें नुस्तें येवचेंच गोंयांत, पूण गायडलायन फॉलो करून येवंक जाय. तातूंत थंय डायल्युशन करप, बरें आमची टेस्टिंग लॅबोरेटरी खंय जाल्या सुरवात जावंक नाका ती पयली. सो मनीस जो घेता ते नुस्तें शुअर घेता काय घेना, ताका गॅरंटी आहा काय ना, हे हो क्वेश्चन उरतात मरे. तांचो लेटस्ट डिमांड कितें आहा? ती ऑफिसर जी कोण आहा तिका इन्चार्ज करची म्हणून. कित्याक ते टेस्टिंग लॅबोरेटरीचीच. आता हाजेर म्हज्यान उलोवप सारकें जायना कित्याक हांव तो मंत्री न्ही, पूण म्हाका अशें दिसता, म्हजें पर्सनल ओपिनियन, की तिका जर इन्चार्ज केली जाल्यार कॉन्फिडन्स लोकांच्या नुस्त्याचेर परतें येता, जाल्यार ताका इन्चार्ज करून करची दिका. Nobody, the government, the fisher vendors and the public, three should not create panic. इतलेंच म्हणलां.